हाय इश्टानो, कशे आसा तुमी? तुमकां खबर आसा गोंयान केळ्याची जात्रा जाता ती? तुका सुद्धा खबर आसा? गेल्ली आमी उगडास आसा हम्म. म्हाका बट एक्झॅक्ट म्हाका प्लेसीचें नांव उगडास येयना. हय, गोंयान न्हू केळ्याची जात्रा जाता. ते केळ्याच्या जात्रेक घडाची जात्रा सुद्धा म्हणटा. आणि ती जात्रा जाता कालांगूट खोबरावाडो हांगा. खूब ब्युटिफूल अशें न्हू देवूळ आसा. देवूळ समर्पीत आसा देव बाबरेश्वर हेंकां. आनी देव बाबरेश्वर एक राखणदार आनी कालांगूटचो ताका आमी राखणदार म्हणू शकता. आनी एवरी इयर फेब्रुवारी मंथान देवाची जात्रा जाता. आनी ती जात्रा खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक जाणा कालांगूटचे एरियेचे लोक आनी इतर गोंयचे लोक सुद्धा इवन ट्युरिस्ट व्हड संख्येन थंय येता. आनी ती जात्रेचो इम्पॉर्टंट असो हे कित्याक जाणा लोक थंय न्हू केळ्याचे घड आसता पळय ते हाडून दिता. आनी ते केळ्याचे घड एवरीवेर देवळाच्या फुडल्यान न्हू अश्यो मानी बांदलेल्यो आसता, माटोव कसो घातलेलो आसता. आनी त्या माटवांक सगळे कडेन केळ्याचो घड असो बांदलेलो आसता. आनी जी एक्सेस केळी आसता पळय मागीर ते न्हू पावणी काडटा आनी अशी लोकांक मागीर दिता पावणी काडून. म्हाका उगडास आसा लास्ट इयर जेन्ना आमी गेल्ली पळय तेन्ना आमी पावती काडलेली. हय, इवन तुमकां लायक घड दिवपाक जाय तेन्ना पावती काडची पडटा. सारकी.